दिवचल शारांतले ट्रॅफिक सिग्नल सोमाराच्यान सकाळ आनी दनपारां मेळून दर दिसा 2 वरां बंद दवरतले। शाळा सुरू जातकीच सिग्नला कडल्यान जंक्शनाचेर विद्यार्थ्यांक आनी पालकां मदीं गोंधळ जावपाचो न्ही म्हूण येरादारी पुलीस विभागान हो निर्णय घेतले। ट्रॅफिक सिग्नल बंद आसतले तेन्ना मात जंक्शनाचेर येरादारी पुलीस येरादारीचेर नियंत्रण दवरतले। ह्या विशयाचेर सभापती राजेश पाटणेकार हांणी येरादारी पुलीस अधिकारी आनी शांतादुर्ग शाळेच्या अध्यक्ष हांची बसका घेतली। सभापती राजेश पाटणेकर हांच्या कार्यालयात जाल्ले बसकेक येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक सुदेश वेळीप आणि शांतादुर्गा परिवाराचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले। आयच्यान एक सुरू करतात सोमारच्यान आमचे प्रायमरी स्कूल हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी सुरू जावपाचे आहा। त्या खातीर आमी सगळे SOP सगळे पाळून प्रत्येकाक फेस मास्क कंपल्सरी, सोशल डिस्टन्सिंग, मागीर मोबान आमी रावपाक भुरग्यांक दिवचे ना, प्रत्येकाचे थर्मल स्कॅनिंग करतले आनी जी प्रिकॉशन्स कितें घेवंक जाय ती घेतली। भुरग्यांक क्लासीनी बसयतना थोडे डिस्टन्स दवरून बसयतले। तशेंच ट्रॅफिकाची गर्दी जाय म्हणून ऑलरेडी आमच्या लोकल MLA आनी स्पीकर राजेश पाटणेकारान ऑलरेडी PI ट्रॅफिका बरोबर मिटींग घेतिल्ली आसा आनी ऑलरेडी तांकां डायरेक्ट केल्ल्या की जे सिग्नल आसा ते अर्दवर बंद उरतली सकाळची, दनपारां सुटच्या वेळार अर्दवर बंद, कित्याक की थंय गर्दी जावची न्हय म्हणून। तशेंच आमी हायर सेकंडरी कडेन सुद्दां ट्रॅफिकाचें कंजेशन जावचें न्हय म्हणून ऑलरेडी तांच्यांनी ट्रॅफिकाक डायरेक्शन दिल्लें आसा की तांच्यांनी थंय ट्रॅफिक पुलीस धरून हें करपाचें। पूण आमी जे मिटींग दोनी घेवन ताजेर सामकें तोडगो काडलेलो आसा आनी तो तोडगो आमकां सक्सेसफूल जातलो असो दिसता। गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत।